गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय तसेच उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप आणि कोडार वचून थळाव्यांची भेट घेतली। IITच्या विरोधात थळाव्यांक तेको दिलो। IIT येवन कितें गोंयाक फायदो जातलो हें सरकारान कन्विन्स करपाक जाय। चवथो गांव हो, हाजे पयलीं 3 गांवांनी ओपोज केले आनी सरकारान थंय IIT अनावन्स करून मागीर यू टर्न मारला। हाजो अर्थ कितें की गांव जर स्ट्रॉंग आहा जाल्यार सरकार फाटल्यान सरता। सो गांवांत स्ट्रॉंग जावपाची गरज आहा आनी टार्गेट करूंक जाय BJPक। एकूच पक्ष जमनी हडप करूंक भोंवता म्हणून। गांवाच्यो जमनी ज्यो गोंयच्यो जमनी आहा स्थानीक मनशाच्यो मूळ गोंयकारांच्यो ह्यो जमनी खावपाक फक्त हो पक्ष फुडें सरता म्हणून हें क्लियर धरूंक जाय आनी BJPच्या आमदाराक उडोवंक जाय। तो कोणूय आसूं आमदार असो लिपून भितर रावंक शकना। BJPच्या आमदारांक फुडले खेपे उडोवपाक फुडें सरूंकूच जाय। तुमी म्हणटले हांव राजकारण करपाक येता, हांव राजकारणीच, हांव राजकारण उडोवंकूच जाय आनी हें सगळें राजकारणूच। ते सरकार पक्षान आहा तांचे कडेन नंबर आहा म्हणून तांची दादागिरी चलता। जर ते 21 आनी 20 आशिल्ले पयलीं ते निवडून कितले आयले 20 जाण आयिल्ले 20 जर आशिल्ले तुजे जमनी घेताले ते मागीर ताणें आमकां रातचे भाड्याचे बैल विकते घेतल्या आनी आमकां तांचे कुस्तार तुमची जमीन खावपाक फुडें सरल्या। बंद आशिल्ले प्रोजेक्ट सध्या गव्हर्मेंट चालू करपाचो प्रयत्न करिना, पूण IITचो विरोध करता लोक तो वाडपाक प्रयत्न करता। कारण कितें? ना कारण इतलेंच की सरकाराचें ऑब्सेशन, सरकाराचे अभ्यास सारको ना हाजेर। मुखेलमंत्री म्हणटा की नॅशनल इंट्रस्ट म्हणून जो उलयता पळय, नॅशनल इंट्रस्ट आनी हिडन हँड ही 2 उतरां ते आतां काडपाक लागले ह्या दिसांनी। हिडन हँड म्हळ्यार कितें, कोण तरी फाटल्यान तांकां गांवकारांक गांवाच्या लोकांक फुसलायता। आमी कोण फुसलाय? हे लोक कोण खंयचे भायले? हे सगळे गांवचेच मरे। गांवचो लोकप्रतिनिधी लिपला ही परिस्थिती आहा। सो हिडन हँड काय ना, गांवचे ओन हँड्स आहात हांगा। आनी नॅशनल इंट्रस्ट कितें? वॉट इज द नॅशनल इंट्रस्ट? मेळावले नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो, कोटाळले मळकर्ण्या नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो, लोलयां काणकोण नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो। सो नॅशनल इंट्रस्ट फक्त कोडारूच कसो आयलो हें मुखेलमंत्र्यान सांगचें पडटलें, कित्याक उतर नॅशनल इंट्रस्ट म्हणटा ताणें वापरला। हांव सारको स्पेसिफीक ताजे उतराचेर धरून तुमकां सांगता। जेन्ना ती वस्तुस्थिती आयकली आनी ह्या वेळार हांगा हो प्रोजेक्ट येता, खरें म्हणल्यार हांव एक शिक्षण प्रेमी आसा, गोंयचो आदलो शिक्षण मंत्री आसा। ह्या नात्यान IIT प्रोजेक्ट गोंयांत जावपा जाय हेतून दुमत ना। म्हजें प्रामाणीक मत आसा की आमच्या भुरग्यांक ही संदी आसपा जाय, पण जे जाग्याचें लोकेशन ते डिसायड करता आसतना सारासर विचार करून ती निसर्गाचो संपन्न गांव आसा, बाकीचें कितें आसा जे आसा सगळो एक फिजिकल रिपोर्ट हो जावप गरजेचो आसा। सरकारान कदाचित घेतलो आसपाक शकता। म्हजे म्हायती प्रमाणे जे समजा सजेशन जे कितें आसली ती कालची मुदत तेंची सोंपले कडेन आसा आनी ह्या भावांनी सगळे आजूबाजूचे म्हणजे सादारण 1,500 इतले लोकवस्ती आसलो गांव आसा आनी प्रामुख्यान आमचे ट्रायबल भाव आसा जेंचे कडेन ही शेती वेवसाय आसा। हेजे शिवाय पली कडेन तेंचो आनी दुसरो कांय वेवसाय ना। तुमी पळयलें आजूबाजू सगळ्यांनी पळयलें आनी सगळे आमचे मिडिया प्रेस रिपोर्टाचें सुद्दां हांव अभिनंदन करता। तुमी हो विशय खूब हायलायट केल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।